आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा एकूच पॉइंट आसलो अजेंडा दॅट इज ऑन द न्यू नोटिफिकेशन ऑन द ODP विच इज इश्यूड बाय द TCP डिपार्टमेंट. आतां ताजेर कितें तेंच्यांनी एक अशें सांगलेलें की बाबा ODP जो आसा पळय तो इनकरेक्ट जो आसा तितून खूब मिस्टेकी आसा म्हणून हो तांचो स्टेटमेंट. त्या ODPचेर आमी करेक्शन करून तेजेर तुमचे रिव्यूज कितें आहा ते दिवन तुमी आमी ते करेक्शन्स करून परत प्लेस करतले. तांच्यांनी आतां तें करेक्शन थोडें केलां आनी थोडें करूंक ना आनी जें करेक्शन केलां आनी जें एडिशन केलां पळय तेजेसून अशें दिसता की बाबा दीस बिकम्स अ बॅक टू वर्स्ट. आनी आमची एकूच मागणी आसली जी ODP आसा ती स्क्रॅप करची आनी रिड्राफ्ट करची. पण आयज आमी ग्रामसभेन हें रेजोल्युशन केलां पळय ही ODP आसा आनी हें जें नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा TCPन तें काडचें म्हणून डिनोटिफाय करचें म्हणून. आनी जी ODP कलांगूट ODP 2025 जी आसा पळय जी पयली प्रिपेर जाल्लेली आसा जी नोटिफाय जाल्या ती ODP डिनोटिफाय करून एक रिड्राफ्ट करची आनी लोकांचें कन्सिडरेशन घेवन रिड्राफ्ट करची म्हणून अशें आमी एक मागणी केल्या.